24 कॅरेट गोल्डाचे प्युअर गोल्ड भांगराचेची मोदक तुम्ही लग्गीद कोणी पळो येता तशी त्यांनी देवाक समर्पण करका म्हणून आज लेखला. यूथ ऑफ GSB री GSB सेवा मंडळाचे गणेशोत्सवाचे प्रसार तुम्ही पळयता असच विंगड विंगड विषय मना कसा दिसतं की त्या हाणू गणपतीला पाहू का म्हणल्यार एक आशी पुरा भक्तांक असता. आमगेले कोडियालचे श्रेया स्वीट्साचे रमेश मल्ली मामान ह्या वर्सा त्यांनी मना लेखेल की मुखार जावका की ते तांकां गोत्तू लेखेले सांगून अजे म्हणटाचे जाल्यार तांणी लेखोन ह्या वर्स कसा केला म्हळ्यार तांगेली स्वीटां अंगडी तशें जावन 24 कॅरेट गोल्डाचे एक रॅपर म्हणटाची ते मोदकाक घालून प्युअर गोल्ड भांगराचेची मोदक तुम्ही लग्गीद कोणी पळो येता तशी त्यांनी देवाक समर्पण करका म्हणून आज लेखला. आमगेलो तो गोंडी भटमाम आसा भटमाम मस्त खुशी विषय कसं लेखता की त्यानु देवाला पावोचे तुम्ही रमेश भटमामा ಒಟ್ಟು असायची मोगारे असं मोदकय असं कितली खुशी जाता त्या देवाक म्हणून एक समर्पण करचे देवा कितले आनंद जाता म्हणून तुम्ही सांगा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा. कलियुगांतू कलो दुर्गा विनायको म्हणून आमगे धर्मशास्त्र सांगता. कलियुगांतू आम्ही लेखील तसले शीघ्र जावन फल दिवचे देव म्हळ्यार महागणपतीन दुर्गा म्हणून. तशी आत्ताचे एक काळगतेरी तुमकां गोतूस मोदीन आमगेले सगळेची राज्याभरण घेवन जेतरी आतां सगळे विश्वाकची एक योग्य जावन आशिल्ले एक गुरू म्हळ्यार म्हणके स्थान आमगेले भारताक ताणें दिवचे खातीर सुमार प्रयत्न करतास. तशीच आमगेले धर्मशास्त्र सांगता कसं म्हळ्यार विशेष जावन देवालयाक अनुग्रह असं म्हणजे जाल्यार खंडीत कसले जाता म्हणून. तशी सगळेची पुष्पेशु चंपा नगरेशु लंका योशेश्वरंबा पुरुषेश विष्णू म्हणून सगळे फुलां भितर आशिल्ला पयशे परंबुळे फूल म्हळ्यार भारी श्रेष्ठ फूल म्हळ्यार चंपा फूल म्हणून. पुष्पेशु चंपा नगरेशु लंका म्हणून सगळे जगत्यान तूं आशिल्ला पय चंदनगर म्हळ्यार आमगेले लंका श्रीलंका म्हणून म्हणटा. तशीच पुरुषेशु विष्णू म्हणून पुरुषांत विष्णू. तशी आमगेले सगळे लोकांत विश्वाचा राजा म्हळ्यार GSB सेवा मंडळाचे गणपती म्हणून दिसता. कसल खातीर म्हळ्यार ह्या महागणपतीले एक स्मरण केल्यार मात्र न्ही तूं गणपतीले येद्रा येवन राबली म्हणून जाल्यार आमी तिरुपतीन तूं देवाल दर्शन घेवचे पयस फुडें तिरुपती वचूका अशी प्रार्थना कोरका तशी कोरका म्हणून मनान सुमार इच्छा आसता. जाल्यार देवाल सन्निधीर वचून राबतना आमी सक्कड विसरतांची कसल खातीर म्हळ्यार तो देव तितले आकर्शण आसा. तशी आमगेले आंगाचे इतके मात्रान समस्त GSB सेवा मंडळा गणपती म्हळ्यार तितले भारी एक आकर्शण आसा. म्हाका आमगेल जिवनान तूं सुमार नमुनेचे एक रक्षण दिलेलो देव. तशी प्रति वर्स म्हणके म्हाका हांगा येवका म्हळ्यार तसले भावने रांगी देवाल चरणारी फूल पावोवका म्हणून हांव हांगा येयलो आसा. देवान ते स्विकार करून घेवका. तशीच मिगेल ओट्टू हांव येताना आमगेले प्रितीचे रमेश माम मंगळूर हातून ताणें रमेश मामान तागेले जिवनान सुरवे जावन हे महागणपतीला येवचे. तागेले हांव आज सकाळीं सांगलें कसं म्हळ्यार रमेश माम तूं आज येयलें म्हणून जाल्यार वर्स चुक्क नातील खंडीतच हे गणपती पांय पडूं येता म्हळ्यार तुगेले मनान तुला कसं इच्छा आसा त्या गणपती लागी प्रार्थना करी म्हणून. तशी तागेले स्विटां अंगडीन तूं येदोळ पर्यंत ताण केदनाय सांगचें म्हाका कांय बरें जालां म्हणून जाल्यार स्वामींक गेले न्ही आमगेले देवाल आशिर्वादारी म्हणून. तशी आयच्या दिवसारी हे महागणपती सन्निधीरी ताणें तागेले एक स्वीटान तूं एक देवाक प्रीती जावन आशिल्ले मोदक करतना देवाले प्रितीचे मोदक अशी देवा समर्पण करूनचे देवाक ताका स्वर्ण लेपन म्हणटा म्हळ्यार भांगराचे एक रॅपर ताका बदच 24 कॅरेट भांगराचेची ताका रॅप कोरून देवा समर्पण कोरका म्हणून ताका मनान तूं इच्छा दी न्हू देवाल चरणार आयच्या दिसार ताणें आनी समर्पण करतरस ते महागणपतीन स्वीकार करून घेवका सगळे लोक कल्याण कोरका आनी मुखार सुन जाल्यार प्रति संवत्सरांत जाल्यार हे देवाल दर्शन घेवच्याक आमकां सगळ्यांक देवान भाग्य दिवका आनी हे देवाले महिमा सगळे लोकांतूची भारी श्रेष्ठ उन्नत स्थानमान गौरवारी मुखार सुन अभिवृद्धी जेवो म्हणून देवाला की प्रितीन प्रार्थना करून घेतो. धन्यवाद रमेश मंडळ.